मोगाड बाबा भयणीनो, देव सृष्टीचो रचणार. ही सगळी सृष्टी देवान रचल्या. देखून सृष्टी सगळें आमची दर एकल्याची जबाबदारी आसा. आनी ही सृष्टी सगळें रचणे सगळें आसलेली जबाबदारी आमी वळखून घेतली जाल्यार पयले सुवातेर देव कोण तो आमी वळखून घेवपाची गरज आसा. आमी जरी तर देवाक खरेपणी वळखला जाल्यार आमकां जी जबाबदारी सृष्टी सगळें आसा, देवाचे रचणे सगळ्यांची जबाबदारी आसा, ती आमी दर एकली वळखून घेतली. देखून आयच्या शिव वर्तमानाचेर आमी नदर मारता तेन्ना जेजू खऱ्यांनीच जाणा जावंक जाय आसलें, लोकांक ताका वळखला वना. आनी देखून आपल्या शिसांक तो प्रश्न करून विचारता, लोक म्हाका कोण सोदतात? आनी जायते जबाब मेळटात. कांय जाण म्हणटात तो एलिजा, कांय जाण म्हणटात तो स्नानदातार चुवाव, कांय जाण म्हणटात तो जेरेमियास प्रवादी वा दुसरो कोण एकलो प्रवादी. अशे वेगवेगळे जबाब. आनी देखून जे शीस ताचे लागशिल्ले आसले, शेवटी जेजू तांकां प्रश्न करता आनी विचारता, तुमी म्हाका कोण सोदतात? आनी पेद्रू रोखडोच जबाब दिता, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. क्रिस्त म्हणजे मसाया, सोडवणदार. आनी जरी तर जेजू देवाचो पूत हें पेद्रू उद्गारता जाल्यार पेद्रू दुसऱ्या उतरांनी जेजू देव म्हणून मानून घेता. आनी जरी तर आमी देवाक वळखला जाल्यार जी सृष्टी देवान रचल्या, जो संवसार देवान घडोवन हाडला, ताचे चडशी वो ताची जी आमची जबाबदारी आसा ती आमी पूर्णपणे वळखून घेवंक पावतली. देखून आयच्या वाचपाचेर आमी नदर मारता तेन्ना जायत्या लोकांनी जेजूक वळखूंक ना, पूण शिसांनी जेजूक वळखलो. आयज आमचे मदें ह्या लोकां भाशेन जायते जाणां सृश्टी सगळें जी तांची जबाबदारी आसा ती वळखून घेनात तसली मनशां आसात. जायतीं जाणां आपली जबाबदारी वळखून घेतात ती आमी पळयता. देखून जेन्ना पेद्रू जबाब दिता, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत, म्हणजे पेद्रू मानून घेता जेजू देव. आयज हांवें आनी तुवें जेजू देव म्हणून मानून घेतला जाल्यार म्हजी आनी तुजी जबाबदारी रचणे सगळें, सृश्टी सगळें, सृश्टीचो सांबाळ करपाची. आनी देखून आमी पळयता सृश्टी सगळें जी आसलेली आमी जबाबदारी पाळटा तेन्ना आमी देवाक मान दिवन जियेता. दुसरे सुवातेर आमी पळयता जेन्ना पेद्रू जेजू क्रिस्त देवाचो पूत म्हणून जबाब दिता तेन्ना जेजू ताका सुभाग्य म्हणटा. आनी आयज आमी संवसाराचेर नदर मारून पळयता जायते जाण सृश्टी सांबाळूंक कोत्तात ते आमकां दिश्टी पडटात. आनी हे प्रयत्न एके भाशेन ह्या प्रयत्ना आड जायते जाण मनीस उप्रासलेले, जायते राजकारणी उप्रासलेले आमी पळयता. पूण जरी तर देवान आमच्या मनांत घातला ही ताची सृश्टी सांबाळपाचें जाल्यार आमच्या आड केदें व्हडलें तुफान उप्रासल्यार पासून देव आमकां बरी ती वाट दाखयतलो हाची आमकां दर एकल्याक खात्री आसा. आनी देखून पेद्रूक जेजू फुडें म्हणटा, हेमकोणाचे दारवोटे तूं जें कितें फुडें बांदतलो ताचेर जैत व्हरूंक शकचें नात. तेच भाशेन आमी जरी तर देवाची सृश्टी सांबाळूंक वावुरतली तेन्ना आमच्या आड केदी व्हडलीं तुफानां उप्रासल्यार, कितले व्हडले वायट आयल्यार पासून आमी ताचेर जैत मेळोवन घेतली. आनी देव आमकां चिरून जैत दितलो. आनी कशें जैत दितलो हें आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयता. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांत आमकां अशें मेळटा, शेबनाक राजमालाच्या कारभाऱ्याक सर्वेस्पर अशें सांगता, तुजे जोडटे वेलो हांव तुका निकळावंक वेता, तुज्या जाग्या वेलो हांव तुका सोकला उडोवंक वेता. आयज आमी पळयता
आयज आमच्या गोंयांतूच वेगवेगळे जे प्रोजेक्ट येतात ते सृश्टी एके भाशेन इबाड करपाचे, सृश्टी नश्ट करपाचे जे प्रोजेक्ट येतात आनी असल्या कामाक अदीक करून राजकारभाऱ्याचो हात आसा. देव आमकां हें उगडास करून दिता. ही सृश्टी आमच्या हातांत दिल्या जाल्यार आमी ते सृश्टीचे अधिकारी न्हय, आमी फकत ते सृश्टी सांबाळपाक जी जबाबदारी आमकां देवान दिल्या ते सृश्टीचे आमी दरेकले सेवक. आनी देव आयज अदीक करून असल्या राजकारभाऱ्यांक एक शिडकावणी दिता आनी इसायास प्रवादीच्या पुस्तकांत आमकां जे मेळटा ताचे उद्देशी आमकां थावें जाता. जे नश्ट आसा तें देव काडून सोकला उडयतलो आनी आमकां दरेकल्याक चैत मेळोवन दितलो. देखून आमी पळयता जो शेबनाक हो राजमाल्याचो कारभारी आसलो तो जायते वायट करतालो, तो देवाची कुशेआड वेतालो आनी देखून देव ताका शिडकावणी दिता आनी म्हणटा हांव तुका तुजे चुट्टे वेलो काडून सोकला उडयतलो. असलो वेळ येतलो जरी तर मनीस देवा आड वेतलो जाल्यार देवूय असल्या वायट मनाच्या मनशाक काडून सोकला उडयतलो आनी आपली सृश्टी सांबाळटलो. कित्याक मनशाक सृश्टीचेर कसलोच अधिकार ना, कित्याक देव सृश्टीचो धोनी आनी रचणार. आमी फकत सृश्टीचे सांबाळणार. देखून आमकां दरेकल्याक ही जबाबदारी दिल्या ती आमी बेस बरी पाळूंक वावरुया. ह्याच वाचपांत आमकां फुडें मेळटा देव म्हणटा, देव इसायास प्रवाद्या उद्देशी म्हणटा जेरुसलेमांत रावतल्यांचो आनी जुदाच्या घराण्याचो तो बापूय जातलो. म्हणजे नवो जो अधिकारी येतलो तो जेरुसलेमांत रावतल्यांचो आनी जुदाच्या घराण्याचो बापूय जातलो. आयज आमचे अधिकारी जे आसात, जे राजकारणी आसात ते आमचे पोरजेचे वडील कशे आसात, पूण जरी तर वडीलूच वायट जिवीत जियेतात, वडिलांकूच जें ते कितें करतात तें समजना, सृश्टी आड वेतात, सृश्टी काबार करूंक सोदतात जाल्यार देव परतून तांकां शिडकावणी दिवंक म्हणटा हांव तुमकां तुमच्या बापायची जी जबाबदारी आसा, अधिकाऱ्याची जी जबाबदारी आसा ती तुमचे कडली काडून घेतलो. आनी आमी जाणात देवाक पदवी आनी शक्ती आसा आनी मनशान देवा आड कितलेय येवंक प्रयत्न केल्यार पासून देव एके भाशेन जें बरें तें आमकां दरेकल्याक फावो करतलो आनी सृश्टी उद्देशी जो आमच्या काळजांनी देवान मोग ओतला आमी दरेकली हे सृश्टीचे सेवक कशे वावरून ही जबाबदारी पाळोवंक आमकां दरेकल्याक कृपा मागतना अदीक करून भाग्यवंत पावलो हाच्या दुसऱ्या वाचपांत रोमकाराक बरोवन कितें म्हणटा तें आमी पळोवया. सगळें ताचे कडसून आयलां, म्हणजे सगळें जेजू कडसून आयलां हें तो रोमकाराक सांगता. देखून ह्या संवसारांत आसा तें सगळें देवा कडसून आयलां, देखून तें देवाचें. देखून आमच्या हातांत जरी तर हें देवान घातलां, ही सृश्टी घातला जाल्यार आमी तिचो सांबाळ करूंक वावरुया आनी देवाची कृपा आमकां मागुया. आनी आमचो दरेकल्याचो जबाब होच जावं दी जो पयल्या वाचपाचो जबाब आसलो तो, तुजो मोग सासणाक तोपपाचो सर्वेस्परा, तुज्या हाताचे रचनेक सोडूं नाका. आनी आमकां खात्री आसा जी देवाची रचना आसा ती देव केन्नाच इबाडूंक दिवचो ना. देव बऱ्या मनाच्या मनशाक मुखार काडटा आनी ही सृश्टी सांबाळूंक आयज आमकां दरेकल्याक उलो मारता. तो आमकां दिल्या ती जबाबदारी आमी दरेकली वळखून घेवया आनी ती जबाबदारी पाळूंक त्याच देवाची कृपा आमकां दरेकल्याक मागून घेवया. मोकळा जेजू, तूं आमचो देव म्हणून आयज आमी मानून घेता आनी तूं आमचो देव जाल्यार ही सगळी सृश्टी जी तुवें रचल्या ती आमकां एक देणें कशें दिलां आनी आमकां मनशाक एक जबाबदारी दिल्या हे सृश्टीचो सांबाळ करूंक. पूण आयज आमी संवसाराचेर नदर मारून पळयल्यार सृश्टीचें निसणटण जाल्लें आमकां दिश्टी पडटा. आमच्या गोंयांतूच सृश्टी आड सृश्टी नश्ट करतले जायते प्रोजेक्ट येवपाचे आसात, जावं ते मोलें जावं मेलावली वा दुसरे सुवातेचेर. असल्या जे सृश्टी नश्ट करतात, सृश्टीचो इबाड करतात ते प्रोजेक्ट
एके भाशेन ना येवंक आमची दर एकली जबाबदारी अदीक करून सृश्टी सांबाळूंक आमी दर एकली वावरूंक तुजीच कृपा आमकां फावो कर आनी आमकां खबर आसा जी सृश्टी तुवें रचल्या जाल्यार तूंच आमच्या सांगाताक वावुरतलो आमचें बरें तें आमकां दर एकल्याक फावो करतलो.